वॉट इज थायरॉइड, वॉट इज द रोल ऑफ थायरॉइड, थायरॉइड म्हणजे कितें हें आमकां विस्कटान सांगात पयलीं. हय, म्हाका तर बरेचशे पेशंट येतात ते म्हणटा आपणाक थायरॉयड आसा, पण थायरॉयड हो ग्लँड असो नॉर्मली थायरॉयड सगळ्यांक असता बरोबर. सो थायरॉयड इट इज एक्चुअली एंडोक्रायन ग्लँड, म्हणजे आमच्या शरिरांत खुबशे असे एंडोक्रायन ग्लँड आसता आणि त्यातल्यान सगळ्यात म्हत्वाचो आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट ग्लँड म्हणजे थायरॉयड ग्लँड. अच्छा. हो थायरॉयड ग्लँड बेसिकली आमचे जे एडम्स ॲपल आसा तर जस्ट बिलो दॅट म्हणजे ते सकल आसता आणि तेजें वेट म्हणजे मिनिमल म्हणजे 25 ग्राम. अच्छा. इतकेच कमी वेट आसता ते, पूण इतको ल्हान जो ऑर्गन आसा जो आमच्या बॉडीचो थायरॉयड ग्लँड, तेचे फंक्शन जे आसा ते एकदम म्हणजे Tremendous म्हत्वाचे, ट्रेमेंडस, म्हणजे इट एफेक्ट्स म्हणजे जवळ जवळ होल बॉडी, अच्छा. प्रत्येक शरिराचो भाग आणि प्रत्येक जी सिस्टम आसा, रायट फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, बोन्स, मसल्स, GIT म्हणजे आमचे इंटस्टायन, स्कीन, यांचे सगळ्यांचे तेजो Association. थायरॉयडाचो एफेक्ट जाता. सो थायरॉयड एकदम म्हत्वाचो ग्लँड आसा. आणि थायरॉयड हो कसो आपल्या शरिराक एफेक्ट करता, थायरॉयडाचे जे ग्लँड आसता तातूंतल्यान 2 हार्मोन भायर सरता, एक तो T4 आनी दुसरो म्हणटा तो T3. हातून सगळ्यांतलो म्हत्वाचो हार्मोन म्हणजे तो T3, अच्छा. T4. अच्छा. सो हो T4 हार्मोन जेन्ना शरिरांतल्यान भायर सरता नॉर्मल प्रमाणात एज पर द रिक्वायरमेंट, तेचें मेन फंक्शन म्हणजे इम्पॉर्टंट फंक्शन म्हणजे बॉडी मेटाबॉलिझम. मेटाबॉलिझम म्हणजे कितें, जेन्ना आमी जेवण खाता, जेन्ना तें डायजेस्ट करतात, तेच्या पासून आमकां जी उर्जा म्हणजे एनर्जी जी मेळटा तेका आमी मेटाबॉलिझम म्हणटा. आनी ही उर्जा मेळपाचो जो प्रकार आसा तो थायरॉयड हार्मोन म्हणजे एकदम इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. म्हणजे थायरॉयड हार्मोन इन्क्रीजीस द बॉडी मेटाबॉलिझम, म्हणजे आमचो मेटाबॉलिझम वाडयता, जेणे करून आपल्याक सगळे प्रत्येक ऑर्गनाक, प्रत्येक सिस्टमाक, प्रत्येक सेलाक रायट फ्रॉम द ब्रेन, बोन्स टू हार्ट तांकां शक्ती मेळटा. सो इन शॉर्ट, बॉडी मेटाबॉलिझम इन्क्रीज करपाचें जें काम आसा तें थायरॉयड हार्मोन करपा, आनी जेच्या खातीर आपली जी डेव्हलपमेंट आसता, म्हणजे ब्रेन डेव्हलपमेंट, बॉडी डेव्हलपमेंट, म्हणजे आपले जे मानसीक जे डेव्हलपमेंट आसता किंवा शारिरीक डेव्हलपमेंट आसता, हातूंत थायरॉयड हार्मोन एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता.